नमस्कार. गोमंतकच्या तनिष्का व्यासपीठाच्या पुरुमेत फेस्ताचो आयज दुसरो दीस. आयज हांगा जी स्टॉलां आसात तांचे कडेन या आनी तांणी पुरुमेताचें खंयचें सामान हाडलां तें जाणून घेवया. तर सगळ्यात पयलीं आमी आयिल्ली आसा खोतीगांवच्या ह्या स्टॉलाचेर. तर जाणून घेवया तांचे कडेन कितें आसा, नेमकें तांणी ह्या पुरुमेत करपा खातीर तांचे कडेन कितें सामान आसा. नमस्कार येवकार. तुमकां पुरुमेताच्या फेस्ताक तुमी आयिल्ली आसात आनी तुमचे कडेन कितें सामान आसा. तुमी खोतीगांवच्यान आयल्या न्ही? माझे नाव दीपिका उल्हास गांवकर, बड्डे खोतीगांव. आम्ही खोतीगांवच्यान आयले. आमचे कडेन गांवठी आसा सगळे. गोड आसा, जागरी, पोरसाची मिरसांग आसा, त्याच नंतर गोडा दुदी आसा, भिंडाची सोलां आसा, ओटमाची सोलां आसा, चवळी आसा, नाचण्याचें पीठ आसा, लाडू आसा उकडी तांदळाचे, निरपणस आसा, बिकणां आसा, पपाया आसा, सगळे आमी गांवठी हाडल्या सगळी. हे जे गोड आसा पळय, हे गोड तुमी करतात सेंद्रिय, कशें करतात, म्हणजे कितले टायम लागता गोड? गोड तर पयलीं मारपा ऊस मारपाचो, मारून तो एक दीस आमी मारता, दुसरे दीस आमी हाडप, तो मागीर रोस काडप तेचो. तेज नंतर मागीर ताका रोस काडलो, कायल व्हडलीशी कायल दवरप, तितूंत घालप तो एक बॅरल रोस घालप, ते 3 वरां शिजोवप. शिजयले म्हणटरीक हें पयलीं काडप तेचें, हें मातशें पातळ आसा, एक काकाम म्हणटा, हें पयलीं काडप. तेजे नंतर मागीर हें करप, तें मागीर एक कळमी अशी करप, त्या कळमेक तें ओतप, मागीर दाट जाता, तेन्ना मागीर आमी आयदनाक भरप. तशें करता, हें गांवठी आमी करता न्हू. जशी मिरसांग बीन तशीच मिरसांग आमी स्वता आमी रोयता, बी घालून रोवप आनी मागीर सारें बिरें सगळें आमी करता तेजें. स्पेशल हाड बी म्हणून मुद्दम तुमच्याकडे मागणी मागणी केली, फोन केलो. मिरसांग मेन म्हणटी आमगे खोलाची मिरसांग म्हणून मेन सांगती काणकोणची, ती सांगता आनी फोन करता. आमी म्हणलें लेट जालें आमी सांगलें तेंकां, आमी अमके टायमार पावतली मिरसांग घेवन. ते आतां आयज येवन घेवन गेली, 5-6 हजारां मिरसांग वयली, खोपली. मातशी उमेद जाली, कित्याक इतलें अशें येयली म्हणून जाली न्हू आमची, अशें म्हणून मातशी उमेद जाली. तर पुरुमेताच्या फेस्ताक हांगा एक आमकां आजी मेळ्ळी. तर तिच्या तिच्या भुरगेपणाची यादी पुरुमेत फेस्त म्हळ्यार तिचे खातीर कितें येता आमी जाणून घेवया. आमी पुरुमेत म्हणजे इतले बेगीन जायना आशिल्लो, बरो उसरा जातालो आनी थंय सगळे लागीं घट्ट आसतालें, अशें नाशिल्लें. आतां एक बरें आवांतार भोवंक मेळटा आनी जाय तशें करूंक मेळटा न्ही, आनी जायत्योच वस्तू घेवंक मेळटा. पयलीं कितें आशिल्लें, थोडे आनी बोवाळ सगळो अशें कितें सगळें आवाज जातालो. आतां हांगा एक बरें दिसलें मातशें, आनी अशेंच आसचें. हांगा हेवटेंतल्या लोकांक जास्ती करून हरमलच्यो मिरसांगो आवडटा आनी त्या सायडीच्यो सावथाक काणकोणच्यो, पूण आमी दोनी यूज करता. ह्यो मातश्यो आमकां चड आवडटा, म्हाज्यो हरमलच्यो, आमी त्योच घेतल्यो आतां. देवेंद्र अग्नी. पयलीं अशी पद्दत आशिल्ली, मे एप्रिलांक सगळें मूग चणे सगळें जें घरां लागता तें सगळें धुवन सुकोवन बिवन दवरपाक पद्दत. आतां तशें जायना, कित्याक आतां दुकानान केन्ना गेल्यार मेळटा न्ही तें. पयलीं तशें मेळनाशिल्लें, पावसाळ्याक ट्रेड ऑलमोस्ट बंद आसताली. ताका मे म्हयनो आयलो की सगळें सुकोवन दवरपाचें. 60 घऱ्यांचें पणसाचें तें सुकोवन दवरपाचें, फुल्ल पावसभर खावपाचें, अशें आशिल्लें. आतां हें रोखडें मेळटा, हाडलें की बाजार जाता, घेतलें. तर आता आमी आयिल्ली आसात ह्या मांद्रेच्या स्टॉलार. तर आमच्या वांगडा आसात, तुमचें नांव? नीता नागेश गावडे. तर तुमी कितें घेवन आयल्या आनी ह्या स्टॉलार तुमकां कशें गिरायक जाता? हांव घरचे तांदूळ, चवळे, हळसाणे, उड्डाची दाळ, नाशणे हे सगळे घेऊन येयला. माझे हे घरचे हांवें केला आनी तितून हांवें नाल्ल हाडले. नाल्लूय माझेच आसा, हांवें विकते अशें कांयच हाडूंक ना, सगळे माझे. पूण हांव मेहनतीन करून हाडला आनी मेहनतीन हांव पयलेच ह्याच वर्सा हांगा येयला पणजे पुरुमेत फेस्ताक म्हणून. तेका लागून म्हाका तितली खबर नाशिल्ली कशें आसता तें, पूण हांव हे म्हाका हांगा येवन खूब बरें दिसलां की गिरायकूय म्हाका बरें जाता. आनी मातशें आतां लोकांक सगळें येवन हे आसा ते हेल्प करपाक म्हाका व्हरपाचें ते सगळें, मागीर जालें. आनी काय मागीर ह्यो ज्यो आसात त्यो हरमलच्यो मिरसांगो आसात. तर ह्यो सुकोवन तश्यो करतात? हय, हे सुकोवन आमी ते लाल करता. कितलो तेंप लागता? बरी 8 निमरां सुकोवंक जाय आनी मागीर ते 8 दिसा आमी भरता सुकोवन आनी मागीर दवरता. आनी मागीर दवरतना सारकें पावसाक दवरता तेन्ना आनीक 2 निमरां सुकयता. आमीच रोंपे लायता, आमीच लायता, सुवून लायता. काम जे आसा नेमकें रोंपां लावन ते सुकोवन त्यो हांगा विक्रेक हाडप, कितलो तेंप लागता? तशें 3 म्हयने रोंपे लायल्या पासून 3 म्हयने लागतात.
ते लागून मागीर काडटा, काडूंक आमकां मागीर 8 दिसांनी काडच्यो पडटा ते. आनी मागीर ते सुकोवन हे काडले ते घातले, ते काडले हे घातले, अशे 8 दीस वयतात आमचे. आनी ते मागीर आमी अशें करून सुकोवन बी दवरता. आनी आतां हे पयले पुरुमेत फेस्त म्हाका म्हण सांगले कोणे हांगरसून, तेन्ना मागीर यो हांव येता, हांव पळयता तरी जाल्यार बरें आहा, वायट ना. हाच्या फुडें हांव येतलें अशें आशा बाळगता. गोंयकारांचे नुस्त्या बगर आमी पान हालना म्हणटात, तेन्ना जे कडी करता आसत किंवा हुमण जे आमी करतात ताका ह्यो ज्यो आसात त्यो मिरसांग्यो खूब ह्या मिरसांगांक खूब मागणी आसा. तर आमी पयलीं ज्यो आसात त्यो खोलाच्यो मिरसांग्यो पळयल्यो आनी आतां ज्यो आसात त्यो हरमलच्यो. तर ह्या स्टॉलांचेर येवन तुमी मुजरत ह्यो मिरसांगांक गिरायक घालचें. माझे नाव रघुवीर च्यारी आणि हांव समर्थ सक्सेस फाउंडेशन म्हणजे समर्थ सक्सेस मार्केट लायफ ह्या कंपनीसून येयला. आणि ही कंपनी कितें करता तर आयज लोकांचे आरोग्य सुदारपाचें काम करता. आयज कंपनीक 9 वर्सां कंप्लीट जाल्ली आहा आनी गोंयान आमी ऑलमोस्ट 50,000 लोकांचें आरोग्य सुदारलेलें आयज मेरेन. आतां प्रॉडक्ट पळोवंक गेल्यार कितें आहा तर जे डेली रुटीन आमी कितें म्हणटात, आमी आतां कितें जास्तशें कितें करता, कितें जालें जाल्यार कॅमिकल खाता, म्हणजे जेका आमी ॲलोपॅथी म्हणटा. म्हटल्यार आमी कितें म्हणटा तर आयुर्वेदीक जर तुमी खाल्ले जाल्यार तुमकां हितून सायड इफेक्टूय काय जावचो ना तुमचो, आनी तुमचें आरोग्य हळूहळू सुदारतलें. आमचे कडेन सगळ्या तरेचे प्रॉडक्ट आहात जेणे करून आमी जर कोण मोठो आसा जाल्यार बारीक जावंकूं शकता. जे हाडाचो कितें प्रॉब्लम आसा, वाद विकार कितें आसा, हाडाचे रिलेटेड कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार त्या खातीर आमचे कडेन सक्सेस ऑर्थो म्हणून प्रॉडक्ट आसा. आनी हो आयज पयलो जाल्यार गोंयान 50,000 परस जास्त लोकांनी यूज केल्लो आसा आनी रिकमेंडेड प्रॉडक्ट आहा. असं ना की बाबा हो फूड सप्लिमेंट प्रॉडक्ट आसा, हे मेडिसीन न्हू. जर आमी जशें कितें खाता आतां हितून कंटेंट कितें आहा तर मेथी आसा, ग्रीन टी आसा, जाळफळ आसा, आवळा, हिरडा बिरडा, हे सगळे आयुर्वेदीक कंटेंट आसा आनी प्युअर ऑर्गॅनीक प्रॉडक्ट आहा. तशेंच आमचे कडेन न्यूट्रिमॅक्स आसा. हो कितें करता तर ल्हान भुरग्यांची जशी ग्रोथ जायना, हॉर्मोनल चेंजीस बरोबर टायम टू टायम जायना, सो त्या खातीर सुद्दां हेल्प करता, हायट वाडोवपाक हेल्प करता. तेच्या उपरांत पायल्स प्रॉब्लम आतां खूब जाणांक आसा मसाल्याचे खावपाक, त्या खातीर आमचे कडेन पायल्स केअर आसा प्रॉडक्ट. तेच्या उपरांत आमचे कडेन किडनी केअर. आतां किडनी केअर डायबिटीज पेशंट हळूहळू कितें जाता जाल्यार डायलिसिसा कडेन वळटा. आतां त्या खातीर आमचे कडेन किडनी केअर प्रॉडक्ट, जेणे करून आमची जर किडनी जर बरी वर्किंग करता जाल्यार आमकां ब्लड हे भायरसून प्युरिफाय करपाचें पडचें ना, तर ऑटोमॅटीक बॉडीनूच आमच्या क्लियर जातलें. अशें प्रॉडक्ट आसा. इवन आमचे कडेन एक हार्ट रिलेटेड प्रॉडक्ट आसा जो कितें करता तर आमचे हार्ट बिटींग, हार्ट मसल स्ट्रॉंग करपाक हेल्प करता. आनी पूर्ण आयुर्वेदीक आसा. हितून कितें आसा तर जे म्हणटा आमी दालचिनी, तेच्या उपरांत अर्जुना, हे सगळे जे कंटेंट आसा ते आमची बॉडी बुस्ट करता आनी आमकां तो भितरल्या भितर आमचें फिल्ट्रेशन जावन कोलेस्ट्रॉल लेवल आमचो कमी जाता, बऱ्यापैकी हे करता. हो वर्सान 2दांच घेवपाचो प्रॉडक्ट, कंटिन्यूअस घेवपाचो ना. तशें खुबशे प्रॉडक्ट 7 अंडर नोनी आसा. हितून आमचे पयले जाल्यार हितून एक 21 तरेचे हर्ब्स आसा प्लस नोनी कंटेंट आसा. नोनी कंटेंट कितें करता मेन म्हणजे कॅन्सर जावपाक दिना आमकां. जे बॉडीन आमचे कॅन्सर सेल जे जातात ते जावपाक दिना. आनी तितून बाकीचे हळद आसा, एलोवेरा आसा, अर्जुना आसा, जांबळाच्या बियाची पावडर आसा. म्हणजे अशे हितून 21 तरेचे कंटेंट आसा जे आमची एनर्जी लेवल बूस्ट करता. आतां गरमीचे दिसांनी पळय जास्त हिवता, म्हणजे जेका आमी उष्णताचो हे उष्मघात म्हणटा ते, सो ते जावंक पावना. जर आमी नॉर्मली जर मॉर्निंग 1 टायम जरी घेताय जाल्यार आमची एनर्जी सबंद दीस बूस्ट आसता. तेच्या उपरांत आमचो फिट टू फिट प्रॉडक्ट आसा, फिट टू फिट डे मॅडम. सो हो आतां कितें करता वेट लोकांचो जे आसा म्हणजे एक्सरसाइज आमचें टायमींग बरोबरच आसता जेवणा खाणाचो, सो तो टायमींग मेंटेन करपाक आनी आमचो वेट कंट्रोलान दवरपाक हेल्प करता फिट टू फिट प्रॉडक्ट. अशेंच आमचे डायबिटीजचेर सुद्दां आसा. डायबिटीज आयज पयलें जाल्यार मोस्ट ऑफ द पीपल म्हणजे ईच एंड एवरी हावजान 1 ना 1% तरी डायबिटीक आसतलो. आतां तो कितें करता डायबिटीज आपली वाडत वयता, एलोपॅथीक घेत आसता. सो हितून डायबिटीज आमची ऑटोमॅटीक कंट्रोल जाता, जेणे करून आमची नॉर्मल जी शुगर आसा ती मेंटेन करपाक हेल्प करता. नॉर्मल मनशान जरी घेतले तरी काय सायड इफेक्ट जावचो ना, कित्याक हे सगळे जे प्रॉडक्ट आसात ते सगळे ऑर्गॅनीक आनी नॅचरल आसात. म्हणजे जेका आमी म्हणटा आयुर्वेदीक. हो आमचो समर्थाचो एक पॉवर पॅक म्हणून न्यू प्रॉडक्ट लॉन्च जाला, जो आमचो पळोवंक गेलो जाल्यार ज्या प्रॉब्लम ज्या मनशाक आसा त्या प्रमाणे जर घेत तो डोस तेजो घेत जाल्यार त्या प्रॉब्लमाचेर तो वर्क करता. आनी बऱ्यापैकी रिजल्ट आसा, रिस्पॉन्सूय आमकां खूब आसा. आयज पयले जाल्यार आमी जे आयज गोमंतकाच्या हितून तनिश्क हितून लायला टेंट, म्हटल्यार थंयसरूय आमकां रिस्पॉन्स खुबशे आहा, जेणे करून तेंच्यांनी आमचे लिफलेट्स येयल्या, मागीर कॉन्टॅक्ट करता म्हणून सांगलें आमकां. बरो आहा रिस्पॉन्स हांगासर ओवरऑल. जिणेशैली बदलपाक लागल्या आनी ताका लागून आमी फास्ट फूड खातात, जाका लागून आमच्या कुडींत खंय तरी भयंकर दुयेंसांचे म्हणजे कॅन्सर सेल्स तयार जावपाक लागतात. आनी हाचेर एक उपाय, नैसर्गिक उपाय म्हणजे समर्थ सक्सेस लायफ. तर तुमी जर हांगा पुरुमेत फेस्ताक आयिल्ले आसत तर मुजरत ह्या स्टॉलाक भेट दिवन तांकां गिरायक घालचें. हांव भारती बांदोडकर. खोतीगांव आमी खूब पयलीं पासून आमचो संबंद आसा खोतीगांवच्या हातूंतल्यान. आनी फक्त खोतीगांवच न्ही, सगळ्या गोंयच्यो ज्यो बायलो आसात तर प्रत्येक हाताक काम मेळचें अशें म्हाका दिसता.
आणि हो जो पुरमेताचो फेस्त आसा हे पुरमेताचे फेस्त पयलीं घरच्या लोक म्हणजे घरच्या घरा आमी करताली अशें. म्हणजे म्हजे आतां 74 हांवें पळयलां की आमी कशें एकठांय करताली, कशें सगळें हें करताली ते म्हणजे आजी आई सगळें अशें पुरमेत येता म्हणजे पावस येवच्या पयलीं पापड करपाचे थंय सुकोवपाचें सगळें. पूण अशें जर आतां आमकां टायम ना न्ही, एक तर टायम ना, दुसरें जागो ना हें सगळें एकठांय करपाक पुरमेताचें दवरपाक. तर त्या खातीर ह्या अशा फंक्शनान अशे जर प्रोग्राम जाले जायत जाल्यार ते लोकां खातीर खूब बरें आसा. तर ताजो फायदो जी करिनात तांणी घेवपाक जाय येवन असो अशें म्हाका दिसता. आनी तांकांय ताचो एक प्रोत्साहन मेळटलें न्ही की आपणें हें जर केलें जाय जाल्यार तें आपल्या मार्केट मेळटलें. तांकां लोकल लोक ती आनी कांय करूं शकना न्ही तांच्या गांवांत आनी दुसरें कांय ना. पूण जें कितें आसा तें तांकां मार्केट मेळ्ळें जाल्यार ती फुडें करतली, नाजाल्यार कित्याक करतली अशें जाता न्ही. तर हे जो तनिश्कान गोमंतकान जो उपक्रम राबयला तो खूब बरो आसा आनी असोच फुडें ताणें हें करचें आनी तुमकांय यश मेळचें आनी तांकांय हाजो फायदो जावचो अशें म्हाका दिसता. नमस्कार, म्हजें नांव संध्या जयवंत नायक आनी हांव पालयेच्यान अरंबल पालये केरी हांगच्यान आयिल्लें आसा. आनी आमचें मेन म्हटल्यार हांगा तनिश्क गोमंतकची जी मॅडम आसा ती खरीच बरी आसा. ताणें ह्यो आमकां स्पेशल फूड कोर्ट घालपाक दिल्लो आसा. पयलीं म्हटल्यार हांवें NRMचे अंडर नॅशनल लायव्हलीहूड आसा पळय आमचो सरसा हांवें घातिल्लो थंय आमकां फर्स्ट फूड कोर्ट अख्ख्या गोंयान आमी फर्स्ट आयिल्लीं आसली. ताका लागून मॅडमीन आमकां परत एकदां चान्स दिलो आनी तेणें म्हटलें की तुमचे जे गोवन्स कितें आयटम आसा पळय होममेड ते सगळे फाल्यां 3 दिसाच्या स्टॉलाक आमकां तुमी करून दाखयात म्हण. आनी तशेंच आमी फ्रेश सगळे सुरय तांदूळ उकडे तांदूळ तशेंच मोदक म्हण भजी तशीच ताचे दुसरे ते द्रोण करता आमी पळय ते तशेंच आनी अशी पणसाची भाजी मेन म्हटल्यार पणसाची भाजी ती सुद्दां आमी करून एक आज आनी काल आनी आयज आमी ती सुद्दां आमी दिली. फाल्यां परत आमचें तशेंच आसतलें सगळें होममेड ते म्हटल्यार स्पेशली नॉन वेज आनी वेज दोनी आसतलें. तातूंत कुल्ले आसतले, तिसरे आसतले, मेन डीश आसतले तांचे आनी चिकन आनी पराठा हे आसतलेच. तिणी जी नांवां घेतली पळय पदार्थांची ती आयकून म्हज्या जिबेक तर रूच आयलीच. आतां तुमकां जर हे खावपाचें आसत तर फाल्यां मुजरत हांगा येयात आनी ह्या स्टॉलाक भेट दिवन शिरवळ्यो तशेंच हेर जे पदार्थ आसात जिनस आसात ते मुजरत खावचे. तर आता मी आयिल्ली आसा परयेस 70च्या स्टॉलार. जाणून घेवया पुरुमेताचे तिजे कडेन कितें कितें सामान आसा तें. नमस्कार येवकार, तुमचें नांव? माझे नाव कोमल चिगरे. माझे शारदा कोरगांवकर. आम्ही सांडगे पापड सगळे घेऊन येला. नाचण्याचे पापड, नाचणे, बासमती तांदूळ, इंद्रायणी वासाचा इंद्रायणी तांदूळ, पण नाचण्याचे पीठ आणला, लाडू आणला सगळ्या प्रकारचे, आवळा कँडी आणला, परत आपले भरलेले मिरसांगो आणला, साबुदाण्याचे पापड केला आम्ही, बटाट्याचे पापड केला, कांदा लसूण मसाला केला, परत आपले लाल तिखट बनवला मी घरी बनवला सगळे. तसे हे आपले ह्याचे काय चिरमुऱ्याचे लाडू आणले, हे मिक्स डाळीचे सांडगे करून आणल्या. आमच्या झाडाला शेंगा लागल्या होत्या त्या शेंगा पण घेऊन आले मी. आणि जे काय असेल ते म्हणजे जेवढं माझ्याला होतं तेवढं सगळं घेऊन आले. कितलो टाइम लागतो सगळं पुरुमेत तयार करता? पुरुमेत तयार करायला आता तसं बघायला गेलं साबुदाणा पापड करायला तरी एक 15 दिवस तरी पाहिजे. तर बरं ऊन पडलं तर मग त्याला बरफ हे होतं, ऊन पडलं तर हे सगळ्याला सांडग्या पापडांना 1 महिनाभर तरी कालावधी लागतोच सगळ्याला पूर्ण करायला. आणि हे काय आपलं होतं 1-2-3 दिवसामध्ये आपलं कांदा लसूण मसाला हा बी तयार करायला होतो सगळा.
सेंद्रिय गूळ आहे, हा आपला काजू आहे आमचा. हे लाडू मी घरी बनवले. हा शेवाचा लाडू, हा शेंगदाण्याचे लाडू. पापड बनवायला सुचलं म्हणजे ते पापड, आता बटाटा पापड आम्हाला कधी पण आम्ही याचं सोमवार गुरुवार हेच असतं. जो शाकाहारी आहे त्याला जरासं तोंडाला पाहिजेतच आपल्याला तरी जाय. त्यासाठी मी हे पापड बनवले, कारण इथं जास्त कोण नाही करणार असं वाटलं मला, म्हणून मी ते पापडावर जास्त भर दिला. ते पापड जास्त बनवले मी. माझी आटा चक्की आहे छोटीशी, त्याच्यावर मी घरी हे पीठ करून आणलं घरी. असं वाटलं की हे पीठ जाईल, कोण म्हणते की नाचणं घेऊन मग कधी करणार मी पीठ, मग म्हटलं मी पीठ पण घेऊन जाते, म्हणून हे दोन्ही पण करून घेतलं. हे एवढं सगळं मी करून घेऊन आले माझ्या परीनं. मी अळसणे तयार केलेले आहे, चवळी केलेली आहे मॅडम, आणि मिरशांगो, तिरफाळा, आंब्याची सोलं आणली, हळदी पावडर आणलेली आहे, तांदूळ घर आहे, कुळीद आणले, चिंच आमटाण आमची आहे त्याची पण पुरुमीत केलेला आहे. ह्या आगळ आहे आमच्याकडे. हे नारियलचे तेल आणले आम्ही, पॉलिश बी करायला पाहिजे तर. मिरची आणली करायला, उडदा डाळ करून आणले, उडीद आणलेले आहे, आणि ही सोला कोकमची आहे. तिरफळ आणली, ही कांटा आणली जंगलात जाऊन, ती पण मिठात घालून मग कोणाला खायला चांगली लागतात म्हणून ती पण घेऊन आलो. ही आंब्याची सोला घेऊन आलो, ते पण खायला चांगली असते. भरलेली मिरशांग पण घेऊन आलो. हे कोणाला गंजन चहापत्ती घालायला पाहिजे तर ही पण घेऊन आलो आम्ही. सगळं पुरमेत करायला सगळी वस्तू आहे, पाहिजे तेवढी घेऊन आलो. आमच्याकडे आहे तेवढी करून बनवून. जे टाईम करायला भरपूर लागतो, शेतात मितात वावरायला भरपूर लागते, हळसणे मिसळणे करायला बहुत टाईम लागतो आम्हाला. म्हजें नांव रेखा बोरकर. हांव पणजेंत रावता. वर्सान वर्स हांव येता हांगा पळोवपाक. म्हणजे हांगा कितें जाता न्ही, म्हापसा शुक्रारच्या बाजाराक आसता न्ही, खारें मागीर आनी सगळे अळसाणे बी सगळे कड्डण ते हांगासर आमकां एकाच जाग्यार मेळटा. आनी बरें आसता, क्वॉलिटी बेस्ट, सुकयल्ले बी सारके बरें आसता. पुरुमेत म्हणजे कितें, आदल्या टायमार कितें लोक खूब प्रमाणान भरताले. आतां आमी पुरुमेत येता पूण आमी थोड्या प्रमाणान भरता. अशें खूब घेना पूण थोडे घेता. कित्याक आतां सिस्टम बी फ्लॅटान रावपाची ल्हान जाग्यान, म्हणून थोड्या प्रमाणान आनी बरें. आमकां गोंयकारांक तर पावसान सुकें नुस्तें बिस्तें जायच जाता. म्हजें नांव साजिदा अली, हांव वास्कोचें. हांव एक क्रोशा आयटम करता, सगळे घरानूच करता सगळे. आमी सेल्फ हेल्प ग्रूप आमचो, आनी गोवा हँडीक्राफ्टाक जॉयंट आहा आमी हँडीक्राफ्टाक. तर हँडीक्राफ्टाचें एग्जिबिशन बी जाता तेन्ना हांव वयता थंय करपाक हँडीक्राफ्टाच्या एग्जिबिशनाक. आनी आतां हय येयला 3 दिसाच्या एग्जिबिशनाक, रिस्पॉन्स बरो आहा. हय. कशी किती तुमकां ही आवड निर्माण जाली? हे म्हाजी मम्मी करताली, तर तिजे पळोवन शिकलेलें हांव धाकटें आसतनासून करता हांव. आतां म्हाका करपाक स्टार्ट जावन आतां 15 वर्स जाले करता हांव हे सगळे. म्हणजे सगळे आयटम्स करता हांव. बेबी आयटमूच करता, पण आतां गरमी म्हणून हाडूंक ना बेबी आयटम्स. ते आसता म्हणजे उलाचे सगळे बेबी आयटम्स, तोरण तुवाले बीन सगळे आसता. हय. तर आता आमी आयिल्ली आसा मुरगांवच्या स्टॉलाचेर, आनी तुमकां आयकून अजाप दिसतलें. हे म्हज्या हातान जें आसा पळय तें बन्साचें पीठ. बन्साचें पीठ म्हणजे हातून फक्त धोय घालप खंय आनी तळपाचें. तर ही कल्पना तिका कशी सुचली ते आमी जाणून घेवया. नमस्कार, तुमचें नांव? सुषमा. तुमकां ही कल्पना कशी सुचली बन्साचें पीठ करून विकपाची? घरा कडेन करता आसले आमी. तितून खावपाक घरा कडेन करता आसले आमी. पीठ मैदा आनी जिरे आनी सोडा मीठ सगळे हातून घालून आमी ते हे करून हाडलात, मिक्स करून सगळे करून हे रेडी करून हाडला आमी. आतांचे फास्ट जगान हे फास्ट हय फास्ट. आनी तुमचे कडेन कितें कितें आसा? बांगडे आसा, वपसा आसा, सुंगटां, गोड, चकली, वडे हे सगळे लाडू, मुगा लाडू, रव्या लाडू हे सगळे घेवन येयला. स्वता आमची होडयेची बोटीचे एक अख्खा सगळे करपाक 1 महिने लागले सगळे करपाक. आम्ही मीना तपस्वी आणि मुरारी तपस्वी इथं पणजीत मिरामारला राहतो. आणि आता गेल्या वर्षीपासून इथं तनिष्काचा हे सुरू झाल्यापासून 2दा आलो. आम्हाला त्या वेगळ्या शेवया विशेषतः आवडल्या.
गेल्या वर्षी अननसाच्या छान मिळाल्या होत्या, यावर्षी आंब्याच्याही घेतल्या, थोड्या उदबत्त्या वगैरे घेतल्या आणि मिरची घेतली होत्या एक तिखट. बरं काहीतरी नवीन मिळतं बघायला इथे. बाकी नाही तर एरवी हा एक्झिबिशनच्या पूर्वी तिथं हे भरायचं 18 जून रोडवरती, तिथे काहीतरी येऊन जायचो. पण आता हे कसं जरा व्हरायटी छान व्यवस्थित बघायला मिळते. छान. गोमंतकचा हा चांगला उपक्रम आहे, आम्हाला आवडतो. आम्ही गोमंतकचे वाचक, त्यामुळे तो प्रश्न नाही. आता फाटल्या तेंपार सांगलेलें पळय तशें आमी पयले एक 10 वर्सां फाटीं मँगो फेस्टिवल केलेलें आनी थंयसर आमी भरपूर कॉल्मां विकलेलीं. आनी तो लोक मागीर म्हणून आमचे आतां कॉल्मां व्हडलीं जाल्यार आंबे काडपाक जायना, आमकां आंबे काडूंक जायना, वस्तू ना, इम्प्लिमेंट्स ना त्यो काडपाक. सो मागीर हांवें चिंतलें तें, म्हणजे खरेंच वस्तू ना आमच्या गोंयांत तितले मेवनान जाय त्यो. सो मागीर अकॉर्डिंग टू द नेसेसिटी हांवें मागीर ती कोबलीं करपाची हांवें ती स्टार्ट केलें. आनी खूब भाशेन आतां हांव कोबलीं करता. आंबे काडपाक जाता तातूंत. हें आतां हें तें कोबलें म्हजें आहा पळय तें हें मल्टीपर्पज. हातूंत तूं आंबे काड, चिकू काड, पालपणस काड, जांबळां काड, पेरां काड, लिंबे काड. आनी हाची हें कितें आहा, हें तुका पिड्यार जावपाचें ना. एटलीस्ट फॉर 25-25 वर्सां तुका कांयच सगळें जावपाचें ना. तुजे ह्यो ब्लेडी पळय आहा त्यो चेंज करपाक मेळटा. समज तूं मोडली, पिड्यार जाली जाल्यार तुका परतून आनीक दुसरी घालूंक मेळटा. आनी 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 ही पळय हांव जाई घालता ती बरी दाट घालता. आनी हातूंत तुजें कांय भायर पडोंक शकना, कितें भितर पडटा तें पडलें, तें आनी ताजी वेस्टेज ना. सो हांवें ती खूब भाशेन केल्यान ती. हें मल्टीपर्पज. हातूंत कितें काड. मागीर पळय हें आहा तें स्पेशल आहा पळय तें हें चिकू काडपाचें, हें घालपाचें, वयर ओडपाचें, सकयल हातूंत चिकू येतात. खंयचे स्टाबन चिकू येनान पळय ते हातूंत येतात. आनी तें बुलसाट म्हणटा पळय तें आनाना म्हणटा पळय ती मातशी घोट आसतात ती येनान. तो हातून ओडल्या फाटल्यान तें हातून भंय पडटा. मागीर हें आनी केलां तें स्पेशल हें आहा पळय तें पोपायो काडपाच्यो. पोपायो बऱ्यो पोपायो आसता. गोंयांत आतां पोपायो बऱ्यो जायना, थोड्यो जाता त्यो काडपाक चान्सीस ना, त्यो क्लस्टरान जातात, सोम्यान जाता त्यो. मागीर हाका मार बसता. हाका कितें आहा, लूक आमी हातून हुमणान दवलो घालून दिसूत मोड नासतना नुस्तें काडूंक मेळटा पळय ते भशेन हें धरून सामकें हें काडूंक मेळटा पोपाय, पिड्यार जायना पोपाय. मागीर म्हजे लागीं दुसरें डिफरंट हें पळय म्हजे लागीं 100 रुपीजाचें आहा पळय. 100 to 800 रुपीजाचे पर्यंत म्हजे लागीं आहा. फॉर इट इज केटरिंग फॉर डिफरंट टायप्स ऑफ पर्पसीस. कितें ना मागीर तुका नुस्तें काडपाक आहा थंयसर. हें तें पळय एक नुस्तें काडपाक मेळटा. हाका दाणो घालपाचो आनी तुज्यान रातचो टॉर्च मारून सुंगटां धरपाक मेळटा मानशेंचेर. हाचेरूय तुका धरूंक मेळटा. सो म्हजे लागीं ती हांवें हो कॉन्सेप्ट म्हजो आतां जो सगळो मल्टी हातून खूब भाशेन करून ते लोकां लागीं हांव आतां लोकांक एवेलेबल करता. आतां आमकां मातशी संय जाल्ली आहा बुफे जेवपाची. सो म्हजे हे कोबल्यांनी हांगा बुफे आहा. यू चूज वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू. जें ना म्हणोंक जायना कितें सांगसर. हें आतां हो आमचो गोंयचो नाल्ल. आमचो नाल्ल सामको पावरफूल तो. सो त्या नाल्लाक मातशें ताका क्रिएटिविटी करतले जाल्यार हांवें हातूंत भितर बाटली घाल्या. ह्या बाटलेन तुज्यान होली वॉटर स्टोर करपाक मेळटा, सोरो दवरपाक मेळटा, कोणाक कांय नाका जाल्यार विनेगर घालूंक मेळटा, नाजाल्यार बेश्टो शोपीस कहो करून दवरूंक मेळटा तुका. सो ती क्रिएटिविटी ही फुडल्या भुरग्यांक मागीर वेल्थ आउट ऑफ वेस्ट म्हणटा पळय तें कितें करपाक मागीर ती पोवन ती कोत्तेली फुडें. आनी हें हँडीक्राफ्ट हें हातान करपाचें. हाका भरपूर टायम लागता, पासियन्स लागता, बेजार जावंक जायना. हेचेर हें कोण कोत्ता पळय ताका बरें पासियन्स आहा म्हणून कळटा. हे आमचे आदले दवले, आदली आमची जाणटी आमकां हातून वाडटालीं शीत. आनी आदली आमची सगळीं वेसल्स हालीं पळय रांदपाची पळय सगळीं हालीं पळय ती मातयेची आसतालीं. सो तातूंत ते स्टिलीचे एल्युमिनाचे घालूंक मेळनासले. सो ते हे कोट्टेचे करून वापरूंक पडटाले. आनी ताका लागून हे हांवें केल्यात थोडे दाखोवपाक. हे आमचे आदलें दायज म्हूण अवर हेरिटेज. माझे नाव बेबी नंदा सोडणकर
आनी म्हजो हो ब्रँड कोस्टल स्पायस आसा न्ही हो म्हजो ब्रँड ओके. सो हांव तेज्या अंडर न्ही मसाले करता, लोणची करता, जॅम करता आनी रेशाद मसालो सगळें करता. बट स्टॉल आसा न्ही तेन्ना हे सगळे प्रॉडक्ट म्हजे एकट्याचे न्ही, तर कोणी आपल्याले हाडून दवरतात तशें. आतां ह्यो कुणबी साडी आसा न्ही त्यो ट्रायबल गोवन ट्रायबल वेर त्यो लोक मागतात. सो हांगा एक सुद्दां स्टॉल ना म्हणटकर एक दवरल्यात त्यो हांवें थोड्योश्यो खूब कमी दवरल्यात तशें. न्ही एक्चुली हांव एक NGO खातीरय काम करता. हांव ते बायलांची आमी सामान हाडटात आनी आमी विकतात अशें सगळें. रोड सायड पळय त्यो बायले विकतात न्ही तांचे कडच्यान आमी सामान घेतात आनी त्यो आमी हें करतात. मिन्स तांकांय थंय बसूनय बिजनस मेळटा न्ही, तांचेच रेटीन विकतात. आमी हाय रेट बी लायनात. तेणी 100 जाल्यार 100 विकतात अशें. म्हणजे तांचे मातशें बऱ्या पडटा. गुड इवनिंग. म्हजें नांव गायत्री उमरसकर. आय एम फ्रॉम गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी. गोवा स्टेट बायोडायवर्सिटी हॅज लॉन्च द्या प्रोजेक्ट कॉल्ड एज गोवन. सो तांचे प्रोडक्ट्स आसा लायक फिनोरी, स्क्वॉशेस आर दे, डिफरंट टायप ऑफ कॅजू नट्स. And we were truly fortunate to have this opportunity at Gomantak here. Yeah. हय आसली. मॉर्निंग तितलें नासलें बट इट वॉज लेस कंपॅरेटिवली. तर आमी आयज ह्या पुरुमेत फेस्ताक भोवून एक नदर मारिल्ली आसा. चडशें जे पुरुमेताक जे सामान लागता ते सगळें हांगा उपलब्ध आसा. तर तुमी बी हांगा डॉक्टर FL गोम्स गार्डन ऑपोजीट महावीर गार्डन पणजी गोवा हांगा येवन ह्या पुरुमेत फेस्ताक मुजरत भेट दिवची. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकुळकर.